भयणीनो आनी भावनो, जेजून आयज मंदीर आनी आपली कूड हाचे मदें एकपण दाखयलेलें आसा. सोर केल्लो आसा, पूण ताणें दाखयलां की मंदीर जावन आसा ताची कूड. पूण मंदीर कशें घडोवन येता? दोन वस्तूंनी. एक म्हणजे फातरांनी आनी दुसरें म्हणजे आमी मनशांनी. मनशां ह्या मंदिरांत आयलीं की ना, ह्यो सगल्यो वण्टी पवित्र जातात. कश्यो? कित्याक जेजू आमचे मदें आसा आनी आमी ताका आमचे कुडींत दवरता. आनी हाका लागून आमी प्रत्येक जाणां आनी सगळीं जाणां बरोबर ताच्या जिवितान वांटो घेता. आनी हाका लागून तो हांगसर आसा तर हो जागो पवित्र जाता. कित्याक ताच्या पवित्रपणान आमी भाग घेता. हें आमी मनांत दवरया. आनी आमकां जें जेजून सांगलां आनी दाखयलां तें आमी पाळया. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या भावनांनी, आमच्या चालींत जें देवाचें ना आमी हें ताचें मंदीर बोश्टायता तें सगळें काडून उडोवंक जाय. आनी काडून उडोवंक जाय जाल्यार जें आमी चिंतता तें पयलें ताका आमी आजेर जावंक जाय आनी तें जेजू सगळें धरूंक जाय. पूण खूब फावटी आमकां ही शक्ती मेळो ना. ताका लागून ही सोंपी पद्दत आसा. जेजूच्या नांवांत रावत तर ताची घोटाय आमकां मेळटा. आनी जें तो जाणो तें आमकांय कळोंक लागता. ताचे घोटायेन आमकां सगळें मेळटा. तर हाका लागून हांव तुमकां सदांच सांगता, हें सोंपें मागणें तुमी पत्करात. प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना जेजूच्या नांवांत रावात. जेजू 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 म्हणून. घोडेक तुमी अशें म्हणटना तुमची चिंतना आनी खंयचर आसत. पूण ती कितें करतात? जेन्ना आमी जेजू जेजू म्हणटा तेन्ना ती जेजूच्या नांवांक जोडात आनी ती भायर काडात. अशें तर आमचें इतिहासांत आसत जाल्यार तें घडोवन लागतलें. आनी तुमी पळयतल्यात की आमी अदीक आनी अदीक शांत जावंक लागतल्या. कित्याक ही चिंतना आमकां उचांबळ करतात, आमची भावना वयर सकयल करतात. ताका लागून जेजूच्या नांवान तर तें दवरीत आमकां सुटका मेळटलीच आनी आमी शांत जातले. आनी आमी पवित्र जाल्ले की ना, मागीर सगळो जागो जंयसर आमी आसा थंयसर आमी जेजूक हाजीर करतले आनी हो जागो पवित्र जातलो. आयच्या नॉर्मल सेवा धर्मांत जी वाचपां आसात ती उत्पत्तीच्या पुस्तकांतली. आनी थंयसर आमकां दाखयता कशे भशेन देवान सगळें आपल्या उतरांतल्यान घडोवन हाडलेलें आसा. आनी हें सगळें पवित्र आमीच तें बोश्टायता जेन्ना आमच्या आपलेपणांत आमी रावता आनी देंवचाराची चिंतना चाल आमी पत्करूंक लागता. तेन्ना आमी सगळें वायट करूंक लागता. तर हें आमी जाणो ते भाशेन जेवच्याक सदांच जेजूच्या एकवटान आमी आमचें जिवीत सारया. आमच्या हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता ताका आमी हाजीर जावया. आनी आमचे भितर हात इतलें ताका सगळें समोर पळोवया. सुस्कार भायर सोडटना आनी ताच्या नांवांत तें भायर काडून ताचेर आमी दवरलें म्हणटच तो आमकां तातूंतली सुटका दितलोच. कित्याक तो आमच्या पातकां पासून मेलोलो आसा. आनी आमचें बरेंपण अदीक तो वाडयतलो. कित्याक हें बरेंपण तोच जावन आसा आमचें सगळें. आयज आमी गोंजालो गार्सिया, पॉल मिकी आनी हे जेजुईट भाव, फ्रांसिस्कन, जेजुईट आनी लायक जे जपानाक आसलेले तांकां मार्तीरपण मेळलें 16व्या शेंकड्यांत. तर आमी देवाक आमचें जिवीत पूर्णपणे समर्पया.